आमच्या पूर्वजांक सांगलें तुम्ही आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां म्हणल्या उतरांनी नवी शिकवण आसा आनी नवे शिकवणेची रीती आसा. तेच परी देवा लागीं संबंदाक हातून नवें व्याख्यान लाभलां, वा हो संबंद सुक्या सैलापाचो वा उतळ न्हय, बगार कार्याळ आनी गुंडायेचो म्हणून जेजून शिकयलां. अशें आयचे सुवार्थेंत विशेष करून मोग वंटार वा उतरार आसल्यार पावना, तो कार्यान व्यक्त जाय म्हणून जब्बर रितीन जेजून सांगून दिला. जिवेशी मारी नाका म्हणून उपादेश सर्वांनी आयकला. सारकें पळयल्यार कोण तो जिवेशी मारतलो? कोणी ना. पूण जेजून जिवेशी मारी नाका म्हणले नियम समजायिल्ली रीत सर्वांनी आपुणूय काय कुणीगार गाय म्हणून चिंतूंक करता. आपल्याच भावाक ल्हानपणाक वा अवमर्यादीक कारण करच्या उलोवण्याक आनी करण्यांक सयत ताणें जिवेशी मारच्याक सरी करन, तशें करपाची शिक्षा जिवेशी मारल्याक साहजिल्ली करून सोडली. तेच परी काणीक भेटोवंक वेताना देवा लागीं संबंद पळोवच्या की पयलें पेल्या लागीं संबंद व्हरोवन पळोवंक जेजून उलो दिलो. अशें देवान काणीक स्विकार करपाचें माप पेल्या थंय बऱ्या संबंदाक जेजून सरी केलें. काणीक अर्पुंच्याकी चड करन काणीक थंयच वेदी मुखार सोडची आनी पेल्या लागीं राजी जावची, सर्गी बापाक बोलोवची नवी वाट जेजून आमकां सांगली, शिकयली.